कितें आहा मरे 7 न्हू आमकां अपेक्षा आहा 10 पडत 7 कितें आहा चोयतो न्हू तूं आतां सद्या जें शासन चल्लां जें गुंडाराज चल्लां हेजेर ते 33 जाण खुशाल आहाय काय कितें जो प्रश्न जाता ज्या पद्दतीन मंत्री आमदार झगडटा सगळो राग आज ते भायर काडले अशें दिसता तेंच्या वटेच्यान क्रॉस वोटींग जातलें म्हणटा तुमी क्रॉस वोटींगचं डिविजन आमी सदां आमकां दिसता उबो रावतलें म्हूण कित्याक ज्या पद्दतीन आज हें गुंडाराज गोंयांत चल्लां खास करून इफ यू लूक द पुलीस आर ग्रायंडींग द कॉमन मॅन दे आर ग्रायंडींग आनीक गुंडाज आर रुलींग द पुलीस जेन्ना गुंडाज आर रुलींग द पुलीस इफ यू लूक the way law and order has been collapsed in the state of Goa, the way administration has failed आमकां ह्या विधानसभेन जे प्रॉमिस दिलेले सगळ्यो फोटाश्यो and all these lies म्हाका दिसता are exposed by the media itself. So today we expect the ruling members as well to stand up in support of the opposition. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा they might be in majority inside the house in terms of numbers, basically 33. This is a political murder. Buying and selling in the political market has happened here. But outside this house, we are in the majority. We are 63%. So with people, लोक चड आमचे हाडले आहा. हे म्हाका दिसता स्पिकरांनी लक्ष घेवपाक जाय आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाऊस whoever is elected as the speaker should basically maintain neutrality. जे प्रश्न ST समाजा विरुद्ध जावं कॉमन मॅना विरुद्ध जेन्ना आमी रेज करता these questions आमकां टायम दिवपाक जाय whoever might be the speaker. आमची अपेक्षा आहा की adequate time to the opposition to raise the questions. एक इक्वेलिटी आसपाक जाय. सस्पेन्शन ऑफ रूल आज सस्पेन्शन ऑफ रूल करता फाल्यां करता हे डिक्टेटोरियल म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. दोळे मारपाचें बंद जावपाक जाय. हात हालोवपाक बंद जावपाक जाय. हें सगळें न्यू जें पड घडलेलें पयलें हें सगळें चेंज जातलें म्हूण आमकां अपेक्षा. कित्याक आमकां अपेक्षा की एल्टन डिकोस्टा इज अ न्यूट्रल कॅन्डिडेट पूट बाय दी ऑपोजिशन एंड डेफिनेटली द रुलींग हॅज टू ऑल्सो सपोर्ट. तुमच्या 7 जाण तुमच्या बरोबर तुमच्या 6 जाण तूं देखून धरून 7 जाण सगळे तुमी बरोबर आहा. हूंय बरोबर आतां जालें हो प्रश्न तूं मागीर मुको विचार हांवें सांगेन तुका 7 न्हय 10 जावपाक शकताय. मायनस जाल्यार मायनस ते कोटो न्हू तुका आतां कितें जाता तें कोटो न्हू. आतां प्रपोजल कोणान गायल्ले कोण सेकेंडर आय कोण सगळें कोटो तुका आनी 3 माय जावपाक शकता. आतां पावर मिनिस्टरान सांगलां की दसऱ्या उपरांत इलेक्ट्रीक फेअर आसा ते वाडटले कशें हांव यू रिएक्ट सी ते स्मार्ट मिटराचे आमी उलयल्ले पावर मिनिस्टर आमी सांगलेलें की बेजिकली 900 odd crores of these smart meters that has been put on the public within 8 years. Recovery एक smart meter घातले उनके वाडयतले. So this is basically expected from this government. First of all, जो tender 450 कोटीचो आशिल्लो that went to 130% आचे कितें बीड जालें तेजें. It went much beyond. So these people they are not worried about the common man. Power minister or all the other minister or the chief minister, they are not worried about what the common man faces. तांकां म्हारगाय वाडोवपाक जाय. रिकवरी जी इतली कोट्यांनी करपाक जाय ती रिकवरी करपाक म्हाका दिसता तांकां एक दम ना दम ना. सो म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हो सरकार जो फेल जायत आसा आनी BJPक म्हाका दिसता लोकांनी एक डिसिजन घेतला घरा धाडपाचो. Soon you will see these decisions coming true. That the opposition are united and the ruling members also have to vote, will vote or come in support of the opposition because of the failing law and order situation. Failing जे थिंगा गेल्ले 8 जाण जे घातकी गेल्ले ते घातकी म्हाका दिसता आज खुशी ना हूंय खुशाल नाय. कित्याक थोडे म्हणटाय दाम सारको ना दम सारको ना कितें बम सारकी काय कोणाक गेलें कितें. तरी बाबाने काल तुमचे नॅशनल टीव्हीचे नाव येले पहिलं असतले तुम्ही दे पीपल आर आस्किंग युरी अलिमा फ्रॉम विच स्टेट सो यू बिकम ए फेमस ऑन नॅशनल टीव्ही ऑल्सो हाऊ यू रिएक्ट. ना सी
it is our duty to raise issues. Whatever happens, I believe that I purely believe on merit. I've been a first-time MLA, but I've been something who's come in the house, who's performed, studied the subjects well. I cannot comment on myself. It is for the people to comment on the work that I have done. It is for my people of my constituency to look at the work that I have done, and the people of Goa to look at it.